ह्या अर्थसंकल्पाचेर कमेंट्स करच्या पयलीं हांव गेल्या वर्साचे अर्थसंकल्प केल्लो जो विधानसभेन मांडिल्लो 2015-16चो हाजेर एक ग्लान्स केले. जेन्ना घेवन बसलो अश्यो गजाल्यो भायर सरल्यो की अर्दत वाचता थंय जवळ जवळ 20 गजाली आयले की जो इम्प्लिमेंटूच जावना. एकंदरीत जेन्ना वाचून काडलो टोटल बजेट गेल्या वर्साचो अशें दिसून आयलें की जवळ जवळ 78 to 80% इम्प्लिमेंट जालोच ना. सरप्लस दाखयले बजेटान जवळ जवळ 400 कोटी गेल्या वर्साक, पूण नोव्हेंबर म्हणटात पयशे सोंपले आनी लोनांक वचचे पडले. तशें जर पळयत जाल्यार ह्या वर्साचो बजेट जो आहा हो अर्थसंकल्प न्ही, हो अर्थहीन संकल्प जाल्लो. कारण ज्या मनशाक इकनॉमिक्स खबर आसपाक जाय, हांव फायनान्स स्टुडंट, ज्या मनशाक इकनॉमिक्स खबर आहा तोच सारको बजेट करूंक शकता. पूण हो जर बजेट वाचशात एक तर तो दिसता इलेक्शन स्पीच, इलेक्शन नजरेक दवरून जे डिक्लेरेशनां करतात ती केल्ली आहा. पयशे खंयच्यान येता हाजेर खंयच येना. पयशे कशे मोडटानी एलोकेट केले हे बरयल्ले आसा. सो एकंदरीत पळयत जाल्यार हो अर्थसंकल्प न्ही, हो अर्थहीन संकल्प जाल्लो आहा. अजिबात फायद्याचो ना. कारण एक गजाल आहा, एक मान्य करुया, सोशल सेक्टरान जे डोल्स वाडयल्यात ते गृह आधार म्हणत हो बायलांक खंय ना खंय तरी फायदो जातलो. पूण एकंदरीत जर बाकीचे गोश्टी जर पळयशात जाल्यार एलोकेशन केल्यात. फॉर एक्झाम्पल टुरिजमान म्हणटा तो मार्केटिंगाक 50 कोटी. आज वर्ल्ड मॅपाचेर गोंय आमचे इटसेल्फ इज अ ब्रँड. गोंयाक मार्केटिंगाची गरज ना. एखादो जर अमेरिकेच्यान किंवा इंग्लंडच्यान येता तो इंडियेक वता म्हणना, वी आर गोईंग टू गोवा म्हणटा तो. अशें आसतना आमी पळयलां की गेल्या 2 वर्सां 3 वर्सांत जवळ जवळ 22-23 कोटी रुपया फक्त मंत्र्यांचे भोंवडेचेर, हॉटेल स्टे, ट्रॅव्हल टिकेटींग हाजेरूच खर्च जाल्ले आहा. म्हणल्यार जे दुखी आत्मे आहात तांचे सत्ताधारी पक्षान तांकां टुराचेर धाडप आनी परत ह्या बजेटान 50 कोटी रुपयाचो तरतूद केल्ली आहा. पूण एकंदरीत पयशे आहा जाल्यार हातून कांय जायना. कारण गेल्या बजेटान हांव तुमकां कांय इन्स्टन्स दिता. सांतेनीज क्रीक क्लिनिंग म्हणून पणजे मतदारसंघातलो जवळ जवळ 70 कोटी रुपया एलोकेट जाल्लो, हातून कांयच जाल्लें ना. गेल्या वर्साचें उलयता हांव. 30 कोटी स्टेट वेस्ट सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट एट काकोरा, कांय जालें ना. 1 crore फॉर टुरिस्ट टेरिटोरियल फोर्स ऑन पार विथ डिफेन्स फोर्सेसा भशेन तुम्ही बजेट स्पीच काडून पळया, 1 कोटी तरतूद केल्ले, कांय जालें ना. टुरिस्ट सेवा केंद्र एक्रॉस स्टेट, कांय जालें नात.